येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. आयतारा गोंयान मनयलो अस्मिताय दीस. विलीनीकरणाक विरोध करीत गोंयची घडली स्वताची एक वळख. राज्यात कायद्याचो भंय दिसान दीस लागला देंवपाक. आंगार कांटो हाडपी एक्सिमेंतांत 2 पुलिसांचो जीव घेवपी घडणूक दिता कायदो आनी सुवेवस्थेचे स्पश्ट चित्र. कोरोना महामारीच्या फायट ह्या वर्साय मनयले सांत जोजफ वाझाचे फेस्त. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. टीएमसीत प्रवेश करपा खातीर काँग्रेसीक राम करपी सालसेटचो हेवीवेट राजकारणी अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्साच्या विचारांत काय बदल जाला. ह्या फावट ताणें टीएमसींतल्यान राजिनामो दिलो. वेंचणुके खातीर फकत 4 आठवडे उरल्या. पोरण्या पक्षाचेर राग आशिल्लो रेजिनाल्ड हाणें विधानसभा वेंचणुके खातीर काँग्रेसीचो उमेदवार म्हणून जाहीर जावनय कुडतरेचो काँग्रेस आमदार म्हूण राजिनामो दिलो. रेजिनाल्डान त्या उपरांत कोलकाता ममता बॅनर्जी हाच्या उपस्थितीत टीएमसीत प्रवेश केलो. गोपांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण रेजिनाल्डाच्या वावुरप्यांनी ताका टीएमसी सोडपाची मागणी केल्ली. गोवा 365 खातीर सालसेटच्यान संदीप तुयेकार आनी रमेश नायक रावत. आमचो डिटेक्शन रेट सामको कमी आसा, गुन्यांवाची रेटय कमी आसा असो डेटा दाखयता. पूण गोंयच्या रस्त्यांचेर जे घडटा ते पळयल्यार कळोन येता की कायदो आनी सुवेवस्थेचे कोणाक भंय लेगीत उरूंक ना. ते कोविड प्रोटोकॉलांचें पालन करतना आसूं वा कायद्याची पर्वा न करता बेशिस्त गाडी चलोवप आसूं. खून करूनय गुन्यांवकार सुट्टा असो एक समज जावन रावला. पळयात गोंयकाराच्या तोंडार थापड मारपी अशीच एक घडणूक. राती कोलवा पुलीस स्टेशनाच्या जुडिशनान जे पुलीस आपली ड्युटी करताले हे म्हणल्यार रातचे नायट पेट्रोलिंग करताले आनी नाकाबंदी केल्ली. ह्या नाकाबंदीक 2 पुलीस जे आसात हे ड्युटी आसले आनीक रातचे जेन्ना एक गाडी इतली फास्ट येयली स्कॉडा गाडी आनीक ते गाडयेन तांकां एक असो धपको दिलो की 2 जाण पुलीस एकटो ऑन द स्पॉट गेलो आनी दुसरो जो बांबोळी ताका व्हरताले वाटेरच हें आलो. म्हणटकीर हेज्युअल्यांक कळटा की गाडयेन कितलो धपको दिलो तो. हो जो इन्सिडेंट आसा हो सुरावले हांगा घडलो. हे पुलीस ड्युटी आसले म्हणटकीर आतां अशें दिसता की रातीन पुलिसेक ड्युटी घालप म्हणल्यार सुद्दां भंय काय कितें. पूण पुलिसेची जी ड्युटी आसा ही पुलिसेन करपाकच जाय. पूण हांगा खंय तरी हो जो एक्सिडेंट करपी जो एक्यूज आसा ताका खंय तरी ख्यास जावपाक जाय. कित्याक आज 2 जाण यंग पुलीस हे जे आसा हांकां आपलो जीव वगडावपाक पडले कडेन आसा. वो कित्याक वगडावपाक पडलो की असले जे इतली फास्ट गाडी चलोवपी मनशा खातीरच जालो. म्हणून मागतात की रातची पेट्रोलिंग चड आसची आनी असली जे इन्सिडेंट जाता तांकां खंय तरी आळ बसता म्हणून. पूण हांगा आळ बसपाची सारकी अशी कांयच ना. हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय हेच न्हय बाकी कडेन सुद्दां जर अशी जर पुलीस जर ड्युटी आसतना असली जर कितें करतात तेंचेर ख्यास म्हण ती जावपाक जाय. कित्याक ना जाल्यार पुलिसेचो फायदो म्हूण कितें. जर कोणी पॉलिटिशियनान सुद्दां फोन मारल्यार ह्या टायमार तेणी स्ट्रिक्ट रावपाक जाय. ना जाल्यार अशेंच एक्सिडेंट जायत रावतात आनी आमची जे पुलीस भाव आसात ते अशे हो संवसार सोडून वयतले. कित्याक ना जाल्यार कितें फायदो जाता. म्हणून हांगा खंय तरी हे जे 2 जाण भाव आसा हे दोगांय कुंकळे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आसात. दोगांय बरे यंग भुरगीं आसली हे. म्हणटकीर हांगा खंय तरी हांकां ख्यास जावपाक जाय. जो पळय कोण एक्यूज आसा जो गाडी मारलो ते खंय तरी नो एक्सिडेंट असो जालो अशें म्हणून. कित्याक हांगा खंय तरी खूब तेजी ड्रायव्हराची जे आसा ते चुकले आसा. गोवा 365 खातीर कोलवा सुरावलेच्यान रमेश नायक रावत. गोंयांत आयतारा अस्मिताय दीस म्हूण जाणा आशिल्लो ओपिनियन पोल दीस उमेदीन मनयलो. ओपिनियन पोलान गोंयच्या महाराष्ट्रांत विलीनीकरण थांबयलें आनी गोंयची स्वताची एक वळख घडयली. ह्या दिसा गोंय ओपिनियन पोलाचे संस्थापक दोतोर जॅक सिक्वेरा हांचो उगडास काडलो. कोंकणी भाशेच्या आंदोलनाचे तशेंच गोंयचो फुडार ठरोवपा खातीर नव्यान जोडिल्ल्या गोंय केंद्र शासीत प्रदेशात 16 जानेवारी 1967 जनमत घेवपाचें थारायलें. युनायटेड गोवन्स पार्टीन तेंको दिल्ल्या जनमत कौलात गोंय भारताचो स्वतंत्र प्रदेश म्हणून फुडें वचप ना जाल्यार महाराष्ट्र राज्यांत विलीन जावप हे 2 मुख्य पर्याय गोंया मुखार आशिल्ले. गोंयचें महाराष्ट्रांत विलीनीकरण हो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो मुख्य मुद्दो आशिल्लो. गोंयकारांनी विलीनीकरणाच्या विरोधात मतां मारली आनी गोंय हो केंद्र शासीत प्रदेश जावन रावलो. त्या उपरांत 1987 गोंयाक अधिकृत राज्याचो दर्जो मेळ्ळो. जॅक सिक्वेरा हांच्या फुडारपणा खाला
युनायटेड गोवन्स पार्टीक कळून आयलें की विलिनीकरणाचो मुद्दो विधानसभेत गेल्यार ताचो कांय निकर्श लागपा ना. गोंयचे दुसऱ्या राज्यांत विलिनीकरण हो इतिहासीक मुद्दो. त्या खातीर ह्या पक्षान लोकप्रतिनिधीच्या मतां बदलाक जनमत चांचणे खातीर दबाव घातलो. सिकेरा आनी हेर आमदारांनी इंदिरा गांधीची भेट घेतली आनी निवेदन सादर केलें आनी मागणी केली की राज्याच्या भविश्य थारोवपी इतिहासीक निर्णय लोकप्रतिनिधीचेर सोडिनासतना लोकांनी ताचेर निर्णय घेवपाक जाय. 3,88,432 पात्र मतदार मदल्या 3,17,633 मतां पडलीं. मतमोजणी खातीर 3 दिसांचो वेळ दिल्लो. 54.20% लोकांनी विलिनीकरणाच्या विरोधात मतदान केलें जाल्यार 43.50% लोकांनी विलिनीकरण नाका म्हणून मत केलें. अशा प्रकारान गोंयकारांनी 1,72,191 मतांनी गोंय महाराष्ट्रात विलीन जावपाचें थारायलें. विलिनीकरणाच्या विरोधात आशिल्ले लोक 34,021 मतांनी जैतिवंत जाले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत वेंचणुकेचो प्रचार हळूहळू तापत चल्ला, पूण वेंचणुकेक अजूनय 4 हप्ते उरिल्ल्यान गोंयांत पक्षांतर थांबपाचें नांव लेगीत घेना अशें दिसून येता. आपाचो राष्ट्रीय समन्वयक अरविंद केजरीवाल हो ल्हान 24 वरांच्या गोंयच्या भोंवडेर आयिल्लो. त्या निमतान ताणें कांय मतदारसंघातल्या उमेदवारां बरोबर घराघरांनी भोंवून प्रचार केलो. त्या उपरांत केजरीवालान आपाचो विजन दुकुमेंत जाहीर केलो. पळयात. सगळ्यांक नोकरी, 6 म्हयन्यां भितर खण वेवसाय सुरू करप, हक्काचे जमनीचो 6 म्हयन्यां भितर सुटावो करप, फुकट शिक्षण आनी शिक्षणाच्यो मूळ गरजेच्यो सुविधा, प्रत्येक वाठारांत फुकट भलायकी तपासणी आनी मोहल्ला भलायकी क्लिनीक, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, 18 वर्सां वयल्या प्रत्येक बायले खातीर 1,000 रुपया, शेतकारांचो प्रस्न सोडयतले, वेवसाय करपाक बरें वातावरण, आंतरराष्ट्रीय पर्यटन विकास करप, 24 वरां फुकट वीज, 24 वरां फुकट उदक, बरे रस्ते. आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हमारा गोवा को लेके क्या विजन है, तो 13 पॉइंट एजेंडा मैं आज गोवा के लोगों के सामने रख रहा हूं, जिसे हमने पिछले 1-1.5 साल में बहुत गोवा के लोगों के साथ बातचीत करके, गोवा के लोगों के साथ सेवरल राउंड्स ऑफ डायलॉग्स करके ये पूरा एजेंडा तैयार किया है. सबको मालूम है कि नौकरियां कम है, लेकिन वो कम नौकरियां गलत तरीके से रिश्वत लेके या सिफारिश के जरिए गलत लोगों को दी जा रही है. देयर इज नो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. हमारी सरकार बनेगी तो हम, उन्होंने कहा सब बहुत ज्यादा करप्शन है, बहुत ज्यादा करप्शन है. जब तक आप रिश्वत नहीं देते तब तक नौकरी नहीं मिलती, और या आपको सीएम की कंस्टिट्यूएंसी का होना पड़ेगा, उसका वोटर होना पड़ेगा, फलाने की कंस्टिट्यूएंसी. जस्ट अ फ्यू कंस्टिट्यूएंसीज विच आर, कुछ कंस्टिट्यूएंसीज हैं जहां सारी नौकरियां जा रही हैं. ऐसा क्यों है? दिल्ली में हमने ईमानदार सरकार चला के दिखाई है, और वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया हमको. ये सबसे ईमानदार पार्टी है ये देश की. मोदी जी ने मेरे ऊपर रेड कराई, मोदी जी ने मनीष सिसोदिया पे रेड कराई, सीबीआई की रेड कराई, पुलिस की रेड कराई, हमारे 21 एमएलए को गिरफ्तार किया, सारी रेड कराई उन्होंने. उनको हमारी 400 फाइलें एग्जामिन करने के लिए मोदी जी ने कमीशन बिठाया, एक भी गलती नहीं मिली. बच्चों को रोजगार देंगे, सबको रोजगार देंगे. जिनको रोजगार नहीं मिलेगा उनको 3,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता मिलेगा. हमारी नीयत साफ है, साफ नीयत वाली सरकार होगी. सरकार बनने के 6 महीने के अंदर हम लोग माइनिंग शुरू करेंगे. जितने लोग हैं जिनको कई डिकेड से उनको अपने लैंड राइट्स नहीं मिले, उनको हम 6 महीने के अंदर लैंड राइट्स दिलवाएंगे. तो स्कूल ठीक करेंगे, सरकारी स्कूल ठीक करेंगे, एजुकेशन का पूरा सिस्टम ठीक करेंगे, ताकि लोगों को फ्री में अच्छी से अच्छी एजुकेशन बच्चों को मिल सके, जैसे दिल्ली में करके दिखाया. जैसे दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक्स खोले, हर गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, हर वार्ड के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, और भी कई सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाएंगे. उन सारी चीजों को छोड़िए. बेसिकली मैं लोगों को एक हेल्थ गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपके घर में कोई भी बीमार होगा, दिल्ली में अगर कोई भी बीमार होता है तो क्रोसिन से लेके छोटी से छोटी दवाई, अगर फीवर भी है तो क्रोसिन से लेके और बड़े से बड़ा ऑपरेशन भी है वो फ्री में होता है.
अगर किसी का 40 लाख 50 लाख 60 लाख रुपए का भी ऑपरेशन होना है तो वो फ्री में होता है, उसका सारी दवाइयाँ फ्री है, सारे टेस्ट फ्री है, सारा इलाज फ्री है, हॉस्पिटलाइजेशन फ्री है, सब कुछ फ्री है और अच्छा इलाज होता है। सरकारी अस्पताल वाला इलाज नहीं होता, अच्छा प्राइवेट जैसा इलाज होता है दिल्ली के अंदर। वैसा ही दिल्ली में जैसे करके दिखाया, गोवा में भी आई एश्योर दैट सब लोगों को अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिलेगी, फ्री में मिलेगी। जाल्यार ताळगांवचो उमेदवार पुंडलीक रायकारान ताळगांव घराघरांनी भोंवून प्रचार केलो। महसूल मंत्री तशेंच हेवीवेट राजकारणी आनी पणजेचो आमदार आंतांसियो बाबूश मोन्सारात हाजी घरकान्न जेनिफर मोन्साराताक रायकाराक टक्कर दिवपाचो आसा। सी मसल पावर आनी मनी पावर आसा पळय न्ही तो सदांच लास्ट 20 years यूज जाला। इलेक्शनाचे 2 दीस पयलीं 3 दीस पयलीं ऑर राती पयलीं लायट वता आनी पयशे डिस्ट्रिब्यूट केल्ले जाता। आतां कितें आसता पळय, लोकांची परिस्थिती अशी पयले सुद्दां करून दवरल्या की ह्या लोकांक दिसता की ते पयशे इम्पॉर्टंट। आमी तांकां सांगपाचो खूब प्रयत्न करता ते पयशे आसा पळय दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट इन द लायफ। जे फुडलीं 5 वर्सां आसा पळय ती इम्पॉर्टंट आनी ह्या 5000 लागून 2000 लागून तेणी फुडलीं आपली 5 वर्सां वाट लावची न्ही। कित्याक 20 वर्सां पळय ही एरिया आसा पळय न्ही, मोजकी कोणें घरां बांदल्या ती बांदल्या आपल्या क्षमतेर बांदल्या, कोणें दिवंक ना पयशे। पूण कितें आसा, चडशे लोकांक हांगा फाटीं दवरल्या, पिचटें दवरल्या, लोकांक कांयच दिवप जायना। हे मूळ कारण हेजें इलेक्शना कडेन जो पळय पयशांचो दुर्वेव्हार जाता तो। आतां ऑन दीस आय वूड जस्ट रिक्वेस्ट ECI, इट इज सेड बाय एंड लार्ज, इवन आय बिलीव इन दी ECI अदरवायज, की ECI वन्स फ्री एंड फेर पोस्ट। ECI तर फ्री एंड फेर पोस्ट जाय न्ही जाल्यार तेणी ताळगांव अशें गांवान आसा पळय थंय इलेक्शनाचे 10 दीस येतले पळय फुडें, त्यांनी फूल मिलिटरी फोर्स सुद्दां घातल्यार उपकारता, कित्याक ते तरेन पयशांचो दुर्वेव्हार हांगा जाता। एंड देन मिस्टर कमिशनर, यू कॅनॉट कॉल युअर सेल्फ टू बी एन इम्पार्शियल मॅन, बिकॉज इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन फ्री एंड फेर इलेक्शन then you will have to show more presence of your personnel, military, paramilitary, whatever they may be, in Talegaon constituency. To durvyavahar, that misuse of muscle power and money power, if you want to prevent. Otherwise, we all understand how things are going on. It is only about showing something for the cameras, and behind the scenes we know what is happening. So let's do it this time. Let's make it possible this time, Mr. Commissioner. Let's make it possible that we will really have free and fair polls in Talegaon. Thank you. गोवा 365 खातीर पणजे, शिरोडा आनी ताळगांवच्यान अमर चावरिया, संदीप तुयेकार आनी कृष्णा नायक। देशात एका दिसा भितर 2.71 लाख कोरोना केशींची नोंद जाल्ल्यान भारताचो कोरोनाचो ग्राफ वयर वचत आसा। गेल्या 24 वरांत कोविडाक लागून 314 लोकांक मरण आयला, जाल्यार गोंयांत फाटल्या 24 वरांत 3232 दुयेंती आनी 7 मरणांची नोंद जाली। भारताचो दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 16.66% वयल्यान 16.28% मेरेन पाविल्ल्यान स्थिती कांय सुदारणा दिसून आयल्या, जाल्यार सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 13.69%चेर नोंद जाला। देशात वासिनीकरणाच्या मोहिमा अंतर्गत आतां मेरेन 156.76 कोटी परस चड लोकांक कोरोनाचे वासीन तोपला, जाल्यार गोंयांत पॉझिटिव्हिटी दर 38 आनी 39%च्या लागसर आशिल्ल्यान कोरोना केशींनी सेगीत वाड जायत आसा। GMCत खाटींची संख्या 40% वयर पेशंटांनी भरल्या उपरांतच फुडली बंधनां घालतले अशें सरकारान सांगलां। ह्या काळात राज्यांत दर दिसा 1 ते 3 मरणांची नोंद जाता आनी हॉस्पिटलांत एडमीट जावपाचो आंकडो वाडत आसा। कोरोनाच्या काळात लेगीत गोंयांत खास करून दर्यादेग वाठारांत कोविड नेमांक लोक पाळो दिनासतना दिश्टी पडटा। देशात 2,71,202 नव्यो कोविड केसी। भारताचो दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी आंकडो 16.66% वयल्यान 16.28% मेरेन देंवला। सप्तकी पॉझिटिव्हिटी आंकडो 13.69% आसा। 156.76 कोटी परस चड कोरोनाचे वासीन। ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365। परतून एक व्यावसायिक विसव। विसव उपरांत परतून एकदा येवकार, पळोवया उरिल्ल्यो खबरो। तापमानात ल्हव वाड जायत असली तरी काल वातावरण थंड आसलें। चडावत तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आसले। आयज मात तापमान चडात चड 31 जाल्यार उण्यांत उणें 21 डिग्री सेल्सियस उरूं येता। गोंयच्या कांय वाठारांनी 5 दीस धुके पडपाचो अदमास आसा। फुडले 4 दीस उण्या तापमानात 2-3 डिग्री सेल्सियसान वाड जावपाक शकता। फुडले 2 दीस मळबात कांय प्रमाणात कुपां दिश्टी पडटली। त्या उपरांत
5 दीस मळब नितळ आसतलें. हवामान खात्यान नुस्तेमारी करप्यांक कसलीच खाशेली अशी शिटकावणी दिवंक ना. चडांत चड तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 21 डिग्री सेल्सियस. फुडले कांय दीस तापमानात वाड जातली. फुडले 2 दीस मळबात कांय प्रमाणात कुपां. 5 दीस धुके पडपाचो अदमास. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. फक्त गोंयांतच न्हू जाल्यार संवसारभर फामाद आशिल्ल्या सांकवाळच्या सान जोसेफ वाजाच्या फेस्त अंदूय कोरोनाच्या सावळेंत मनोवचें पडलें. जायत्या भावार्थ्यांनी कोरोना नेमांक पाळो दिवन मीस आयकले. पळयात. 2 वर्सां आदीं ह्या इगर्जेत जायते भावार्थी येताले, पूण ह्या फावटी सरकाराच्या तत्वाक पाळो दिवन हे फेस्त कमी लोकांच्या सांगातान घडोवन हाडले. पळयात आनी आयकात वाठारांतल्या इगर्जेच्या पाद्रीक. आज बागयोन जुजेवाजाच्या पुर्बे सुमयार आमकां कुशलकाय भोगता ह्या गांवचो पादविगार कसो पयलेच फावटी ही परब संबरमूंक बऱ्या नेटान आनी उमेदीन आमी आमची तयारी सुरू केली. पूण मदेंच ही कोवीड पिरा आयिल्ल्यान जायत्यो अडचण्यो आमकां पडल्यो. पूण जुजेवाजाचे मजतीन आनी देवाच्याय उपोट आशिर्वादान आनी बेसांवांनी ह्या सगळ्या अडचण्यांचेर आमी जैत व्हेलें आनी आमचे पोरजेक बरेपणान ही बागयोन जुजेवाजाची परब संबरमूंक घडटा त्यो सवलती दिवन आमी आज ती परब संबरमली. आमी आमचे पोरजेक हे परबेची परबीं दिता आनीक आमचे पोरजेचेर देवाचो उपोट बेसांवां आनी आशिर्वाद मागता. बडे खुशालकायेन आनी भोगतीन आमच्या दोन प्रांताच्या आस्काऱ्याची बागयोन जुजेवाजाची दोबाशीक परब संबरमता. हो सुयेग हांव घेता सगल्या बागयोन जुजेवाजाच्या भोगतांक देवाच्या आशिर्वादान आनी कृपेन भरलेली परब हांव दिवं. बागयोन जुजेवाज जेजूचो खासगी अणभव केल्या उपरांत ह्या जेजूचो उर्बे बरीत साक्षीदार कसो जियेलो जावं आमच्या गोंयांत जावं आमच्या शेजारा कानाडा मँगलोर आनी उपरांत श्रीलंकेत जेजूच्या शुभ वर्तमानाची बरी खबर ताणें उर्बेन परगटली. ताचे दोबाशीक परबेचे समोरमणे उद्देशी आमी जेजूच्या खासगी अणभवान वाडून वचूं आनी हो अणभव घेवन आमी आमच्या दिसा दीस पडट्या जिवितान जेजूचे काळजीदार साक्षीदार कशे जियेवं. My dear brothers and sisters, it is with sentiments of profound joy and great devotion that we, the Church in Goa, celebrate today the feast of our patron, Saint Joseph Vaz. I take this occasion to wish everyone, all the devotees of our patron saint, Saint Joseph Vaz, a truly blessed and grace-filled feast. Joseph Vaz made a deep personal experience of Jesus, and empowered by this experience, he was a tireless witness of the gospel that Jesus brought here in Goa, in the neighboring Kannada and Mangalore, and very specially in Sri Lanka. May the inspiring example of his life lead all of us, especially the members of the church in Goa, to strive to have a personal experience of Jesus, and may this deep intimacy with Jesus empower us like our patron saint to witness to Jesus in our day-to-day life. Once again, a truly blessed feast day to each one of you. गोवा 365 खातीर सांकवाळच्यान हिरू महाली. आणि गोवा 365च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोनाच्या वाडट्या काळात घेवया जातनाय दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरया मास्क आनी सांबाळया भलायकी. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.